फॅमिली कशी आहे तुम सगळी सजमता तुम बरी आहे मग आम्ही आहे बरी सो काल हांवें व्हिडिओ अपलोड करून ना कित्याक काल हांवें व्हिडिओ शूट करून ना मातशें प्रॉब्लम जालें सो ताका लागून म्हाका अपलोड करूंक मेळ्ळें ना सो तें केन्ना तुमकां सांगतलें सो सगळें कितें सारकें जालें म्हणटकीर हांव केसो प्रॉब्लम तें हांव मागीर शेअर करता तुमचे कडेन सो पयर आमी फॅमिली गेलो न्हू त्या दिसाना तेगे कजनागे बायलेन ना म्हाका ना ते गेली दुकरामासा आमचो शेअर केलेली सो आयज हांव तुमकां ती शेअर करता ओके सो केस चल ती म्हाका सांगाय तेन्ना 1 किलो दुकरामास घेयला आनी तेगे मीठ आनी आलं लसणा पेस्ट लायन एक 10 मिनटेस दवरला एक 2 कांदे जाचे तेणे लांब कातून दवरलाय हाफ टी स्पून लवंगी घेयलाय आनी हाफ टी स्पून तेणे मिरी घेयलाय आनी 2 हे तेणे तिकी घेयलाय आनी ह्यो 12 कश्मीर घेयलाय तेणे आनी ना भिंडासोला सो ही बारीक आहाय म्हण तेणे 12 घेयलाय सो आतां हांव तुमकां तेगेली रेसिपी शेअर करता दुकरा मासाचें आमसोल कितको करपा तें ओके हांडी तापतरी तेल घाल तेणे सो चड घालपाचें ना कित्याक मागीर हेजी तेल सुट्टा न्हू सो हिंग तेणे कांदो घालता चड भाजपा नाका जस्ट गोल्डन ब्रावन जाल्यार पुरो असो मातशें गोल्डन असो ब्रावन जालो तो मातशें भाजलो म्हणटरी तितून तें लवंग घालता मागीर तिकी घालता मागीर मिरयां आनी ती मातशें परतून तळ मान घेतलें तें हें जावन येतरी तेणें हिंगा हळदी पीठ घायला सो हिंगा तेन्ना थोडोसो गेलो तेगेली गांवठी ओडून हिंगा म्हणून गोंयसान हाडलो दीस म्हाका तेणें हिंगा लोक तूं मातशें लायट कलर येता म्हणटरी मातशें तुमी चडू घालय मागीर तें घात म्हणटा मागीर परतून चड मारता मातशी चाळ मान गेली म्हणटरी मागीर तेणें तें कट करून आलं लसणा पेस्ट लायन दवरलो न्हू आनी मीठ लायलो तें मास घालपाचें आनी मातशें चाळ मान घेवन बरें भशेन चाळ मान घेवपाचें सो हें वॉल्टागे कजनागे दुसरी भाजी जें तोंड दाखयला म्हूण सांगता चोय तेका मातशें लॉस दिसता म्हूण सांगता तें म्हणपा लागलें आपूण हेजी मास करता म्हूण सो दुकरा म्हाका आमसोल करता म्हूण सो मागीर हांवें तेका सांगल्यार हांव तुगे रेसिपी हें करता म्हूण शेअर करता म्हूण तें ओके म्हणपा लागलें पूण हांवें तें कितें तुगे तोंड दाखोवं गो म्हणलें तें म्हणपा नाका नेक्स्ट टायम सो आतां तेगे तें मातशें तें चाळ मान गेलें म्हणटरी तितून तें मिरसांगो तुमच्यान जर आख्यो घालपाक जाता तें कट करून घालता कित्या लागून घालता गो तूं कट करून मातशें तिखसाण येवपाक ओके मागीर मागीर ही भिंडासोल घालपाची मागीर परतून चाळ मान घेवपाचो आनी मागीर स्लो फ्लेमीचेर तें शिजोवन दिवपाचें ओके हें आतां हांवें 15 मिनटान ओपन करून चोयलें तेणें आनी तितून उदक सुटलां कित्याक तेणें पयलीं उदक बीन कांय घालूं नासलोलें तेंचें उदक सुटलें आनी ना हितून तें जितें मिरसांग घालता कित्याक तीख जावं ना म्हूण सांगता तें हें मातशें तीख आंबट जाल्यार मागीर बरें लागता सो ताका लागून तें हितून जितें मिरसांग घालता सुकेल्योय घायले तेणें आनी हेचें आतां तें हितून जितें घालता आनी मातशें तें परतून चाळ मारता आनी मागीर तुमी टेस्ट करून चोवचें मीठ बीन कितली जाय तें सो
तेगे मातशें मीठा अदमास मातशें चड जाता. सो तुमकां जाय तितले मीठ घालाय टेस्टा प्रमाणे. सो हितून तेका आयज घडये तेगे परफेक्ट मीठ जालें दिसता म्हाका, कित्याक ताणें पयलीं मसाला लायन दवरलेले. सो तेका आनी नाका म्हणपा लागलें. सो हेचो मागीर चाड मान जालें म्हणटरी तेका मातशें धापणे मान दवरपाचें एक 10 मिनिट्स आनी स्लो फ्लेमीचेर दवरपाचें. सो मागीर चोया 10 मिनटां स्लो फ्लेमीचेर दवर. सो आतां ओपन करून चोयता. हेचो बरें गमगमीत रसरसीत वास येयला. सो चाड मान जालें म्हणटरी न्हू एक 5 मिनटांचें फास्ट फ्लेमीचेर दवरून मागीर बंद करपाचें. सो तेजें मातशें उदक आहा तें ड्राय आसता. चडूय बीन ड्राय करपा न्हू, मातशें उदक अशें उरल्यार मातशें बरें वता, बरें लागता. सो एक 5 मिनट अशें फास्ट फ्लेमीचेर दवरपाचें. 5 मिनटां जालीं आनी हेचें आतां ओपन करून आमकां दाखयता. सो तुमी हें ट्राय करून चोया हा दुकरा मासाचें आमसो. लेट्स ट्राय. बेस्ट बहुत जाला. सो तुम ट्राय करायन चोया. ओके. सो तुम करायन म्हाका सांगाय कमेंट करून. सो तुमगे हो व्हिडिओ लायक जाला प्लीज लायक शेअर सबस्क्राईब आनी प्लीज कमेंट करायन सांग म्हाका तुमकां तें केलोली दुकरा मासाचें आमसो केश जालें तें. ओके.